Luke chapter 8, verse 19 to 21. जेजूची आवय आनी ताचे भाव जेजूक मेळोंक म्हण आयली, पूण लोकांचे केटे निमती तांकां ताचे सर्शीन वचोंक जालें ना. देखून तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यात, तुका पळोवंक अपेक्षितात म्हणून कोणी एकल्यान ताका सांगलें. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, जी कोण देवाचें उतर आयकून ते परी करतात, तींच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. एक घडीभर दोळे आमचे धांपया. सर्गींच्या बापा, आमकां तुज्या हाजीरपणांत सांगाता हाडलेल्याक आमी तुका अर्गां दिता. बायबल महासम्मेलनाचो आयचो तिसरो दीस. आतां आमी मेरी अ मॉडेल डिसायपल pondering the word in the heart, मोरी शिस्पणाचो नमुनो ती देवा उतर काळजांत आटयता म्हण पवित्र पुस्तकांतूनच गुंडायेन आमी नियाळता. मोरयेक तुवें आमची आवय जावन दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. ह्या नियाळाच्या वेळार आमची काळजां मनां उक्तीं करूंक तूं आमकां फावो कर. तुजो पवित्रत्व आमचेर धाड. तुजें उतर भावार्थान आयकूंक, कलतेपणान स्विकार करूंक आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक तूं आमकां कृपा दी. आमच्या लागीं तूं उलय, आमकां मार्गदर्शन दी. हो सगळो वेळ आमी तुज्या हातांत वपसिता. सांगाता आमी नमान मरिये म्हणया. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुसो जेजू. भगवंती मरिये, देवाचे माये, आम बापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. दया करून आमी बसचें. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यानो, आमच्या जिवितांत कश्ट येताना, समस्या येताना आमी कोणाचेर भावार्थ दवरता वा बरवसो आमी दवरता, तो जावन आसा कुर्सायलेल्या जेजूचेर. जेजूचेर आमची संपूर्ण पातयेणी आमच्या जिवितांत कितेंय कश्ट येताना, अनवरां येताना आमी दवरता आनी आमी दवरचेच. हाका आमकां एक आदर्श व्यक्ती आसा नव्या सल्ल्यांत. आमच्या भावार्थाक ती प्रेरण. नजरेताच्या एका ल्हानशा शहरांत ती जल्माल्ली. ल्हानशा हळ्ळेंतली ती एक तरणाटी चली. ती जावन आसा आमची माय, मोरी माय. सडावत जावन मोरयेचे वडपण तिच्या कुडीच्या
आवयपणांत आमी पळयता. 9 म्हयने तिणें जेजूक तिच्या कुशव्यांत ववयलें. 9 म्हयने जेजूक तिच्या कुशव्यांत तिणें ववयलें देखून तिचे आमी स्तुती करता, तिची आमी वाखाणणी करता. पूण सा अगोस्तीन म्हणटा, मरियेन क्रिस्ताक आपल्या कुशव्यांत वोवोवच्या फुडें देवाचें उतर तिच्या काळजांत, तिच्या मोतींत तिणें घेतलें. केदळा आंज बडवो तिच्या लागीं आयलो तवळ देवाचें उतर तिणें तिच्या काळजांत आनी मनांत तिणें स्विकार केलें. ती पयली शिस जाली. शी बिकेम द फर्स्ट डिसायपल. देवाचें उतर तिणें आयकलें आनी सगळें तिचें जिवीत देवाचें उतर कितें सांगता त्या प्रमाणें करूंक, त्या प्रमाणें जियोंक देवाच्या उतराक तिणें आस्पद दिलो, अवकाश करून दिलो. देखून आमकां आमची माय, सर्गीची माय, मोरी माय मोगाची जाल्या. ह्या मोरये मायेचो आमी दिसपडतें उडास काडटा. हर एक दीस तेर्स आमी करता. तेर्सा वेळार तिचो आमी उडास काडटा. तितलें मात्र न्ही, आमी हर एका म्हयन्यांत मोरयेचें एकपणी फेस्त आचरण करता. दाखल्याक सांगचें तर जानेवारीच्या 1 तारीखेर आमी भाग्यवंत मोरी देवमाता हिचें परब संभ्रमता. फेब्रुवारीच्या 11 तारीखेर लुर्दाची भाग्यवंत अंकवार मोरी ही परब आमी आचरण करता. मार्चाच्या 25 तारीखेर बडव्यान मोरयेक इजबी हाडिल्ली परब संभ्रमता. एप्रिलाच्या 20 आनी 6 तारीखेर बरी सालाह दिवची सायबीण आ लेडी ऑफ गुड काउन्सेल. मेच्या 30 आनी 1 तारीखेर मोरी एलिझाबेथेक भेटची ती परब. जून म्हयन्यांत खंयची परब? मोरयेच्या कातावीण काळजाची परब. आनी जुलायच्या 16 तारीखेर कार्मेल सैबिणेची परब. ऑगस्टाच्या 15 तारीखेर आसुपसांव ह्या अंकवार मोरयेक स्वर्गारोहणाची ती परब. आनी सप्टेंबराच्या 8 तारीखेर आमच्या सुमेस्तांचें मोगाचें फेस्त, मोदी फेस्त ह्या कुटुंबाचें फेस्त आमी संभ्रमता. ऑक्टोबराच्या 7 तारीखेर रोजार सैबिणेचें फेस्त आमी आचरण करता. नोव्हेंबराच्या 20 आनी 1 तारीखेर अंकवार मोरयेक टेंपलांत भेटवणी हें फेस्त. आनी 11 डिसेंबराच्या 8 तारीखेर खंयचें? भाग्यवंत अंकवार मोरयेच्या निश्कळंक गर्भे संभावाचें फेस्त आचरण करता. अशें मोरयेक आमी हर एक दीस तेर्स भेटयता मात्र न्ही, बागार हर एका म्हयन्यांत तिचो आमी उडास काडटा, तिचें फेस्त संभ्रमता. आमी कोणाचो चड उडास काडटा? कोण आमकां चड मोगाची, कोण आमकां चड लागशिल्ली तांचो मात्र आमी तवळ तवळ उडास काडटा. त्याच देखून मोरयेचो आमी उडास काडटा. आमकां विशेश जावन मोदी फेस्त चड मोगाचें. कित्याक आमी कोडयाळगारां कुटुंबाचें फेस्त जावन तें आमी संभ्रमता. आमी सांगाता येता, सांगाता जेवता आनी मोरयेचो आदार आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. आनी मोरी आमच्या कुमकेक येता. हें म्हज्या जिवितांत मात्र न्ही, तुमच्या जिवितांतय तुमकां हर एकल्यांक अनुभव आसा. तितलें मात्र न्ही, आमी सगळ्या संवसारार पळयल्यार मोरयेच्या नांवान
कितें कितें संगती आसात, कॅथेड्रलां आसात, सगळ्या युरोपांत सगळ्या संवसारार मोरयेच्या नांवार विविध कॅथेड्रलां आसात. आमच्याच दियेसीसचें कॅथेड्रल आ लेडी ऑफ रोझरी कॅथेड्रल मोरयेच्या नांवार आसा. जायत्यो इगर्जी कोणाच्या नांवार? मोरयेच्या नांवार आसात. इस्कॉलां, कंपनी, बसां, गॅरेजो, कोपेलां, आस्पत्र्यो, विश्वविद्यालय, अनाथ आश्रम अशें जायते संगती मोरयेच्या नांवा खाल आसात. कित्याक? मोरी आमच्या कुमकेक येता, मोरी आमकां वाट दाखयता, मोरी तिचो मोग आमकां दिता आनी आमी केदळां मागता ती जेजू कडेन सांगून आमी मागल्ले आमकां दिता. त्या बरोबरशान आमी मोरयेचेर पात येता, मोरये कडेन आमी विनवणी करता आनी जेजू तावन बेसांवां आमच्या जिवितांत, आमच्या संस्थ्याक, आमच्या कुटुंबाक आनी पवित्र सभेक आमी मागता. पळया, ती एक आमची रोल मॉडेल या मॉडेल आसल्या बरी. पयली शिस्त जावन देवाचें उतर कशें आमी आमच्या जिवितांत पाळिजे म्हणून तिणें आमकां शिकयलें. ती तिच्या जिवितांत काल जाली, देवाक विधेय जाली आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे ती चल्ली. पवित्र पुस्तकांतूच 3 चित्रण मोरये विशांत हांव तुमच्या मुखार दवरता. पयलें जावन मोरी नव्या सल्ल्याची आर्कपेट. आतां आर्कपेट म्हळ्यार कितें? पोरण्या सल्ल्यांत तुमी आर्कपेटे विशयांत आयकलां की ना? आयकलां मो? आर्कपेट ही इस्रायलितांक भोव मोगाची आनी भोव लागशिली आनी इस्रायलितांक ही भोव पवित्र. कित्या खातीर? कित्याक म्हळ्यार तांतूं देवाचें हाजीरपण आशिल्लें त्या आर्कपेटेंत. आर्कपेट कशी जायचे, कितली रूंद आसाचे, कितली लांब आसाचे, हें सक्कड देवानच सांगिल्लें आनी देवान सांगिल्ल्या प्रमाणे लोकांक तांकां देवाचें हाजीरपण जाय आशिल्लें देखून तांणी आर्कपेट केली. आनी ताच्या भितर कितें घालीचे सक्कड देवान सांगिल्ल्या प्रमाणे तांणी केलें आनी देवान ताचें हाजीरपण त्या आर्कपेटेंत दिलें आनी ही आर्कपेट तांकां मोगाची जाली. ही आर्कपेट एक कडेन तावन आनी एक कडेन वेताना देवाचें हाजीरपणी एका जाग्यार तावन आनी एका जाग्याक वेतालें. अशें होली ऑफ होलीज म्हणजे भोव पवित्र जावन आशिल्ली ही आर्कपेट. आतां ही सल्ल्याची आर्कपेट देवाच्या हाजीरपण भोगचो जागो जावन आशिल्लो. हीच आर्कपेट आमी नव्या सल्ल्यांत पळोवया. लुकाच्या सुवार्तेंत आंजबडवो मोरयेक येवन कितें म्हणटा? पवित्रात्मो तुजेर येतलो, परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली, देखून तुजे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. मोरयेन फातराचेर बरयल्लें देवाचें उतर आपल्या कुशव्यांत व्हावोना. बागार देवाचें उतर जावन आसता जेजूकच तिणें तिच्या कुशव्यांत व्हावयलें. जिवे उतर देवाचोच पूत तिका तिणें तिच्या कुशव्यांत व्हावयलें आनी देवाच्या उतराक तिणें जल्म दिलो. देवाचें उतर आयकूंक इस्रायल परजा सिनाय पर्वताच्या बगलेक बसून आयकताली. इस्रान देवाचें उतर परगडतना लोक दुकांगळून आयकतालो. आनी उपरांत नव्या सल्ल्यांत जर आमी पळयलें तर जेजू देवाचें उतर परगडतना
सक्कड लोक आयकतालो आनी देवाच्या उतरांत हांव म्हणजे जेजूत हांव न्हू सबार अजापां जातालीं, बरेंपण जातालें, कोण विश्वास दवरून येतालीं ती सक्कड बरें जावन पाटी वेतालीं. अशें जेजूकच ववयल्ली मोरी नव्या सल्ल्याची आर्कपेट जावंक पावली, देवाच्या हाजीरपणाचो जागो जाली. आनी दुसऱ्यान मोरी जळचें बोलें जावन आसा, मोरी बर्निंग बुश जावन आसा. आमी जाणा आसा पोरण्या सल्ल्यांत जळचें बोलें कितें म्हूण न्हू. मोइजे बोलें जळचें पळयता, जिलकूट आसा थंय तें जळटलें पूण तें लासानातलें. आतां मोइजेक क्युरियोसिटी कित्याक थंयसर उजो आसा कित्याक लासना म्हणून. आनी हो मोइजे कितें करता, ह्या बोल्या लागीं ह्या जिलकुटा लागीं वेता आनी पळयता. पळयतना कितें देवाचें हाजीरपण तो थंय अनुभव करता, देवाचें हाजीरपण ताका अनुभव जाता. आतां हेंच घडीत नव्या सल्ल्यांत आमी पळोवया. केदळा बोडवो मोरये लागीं येता, मोरयेचें परमिशन विचारता, देवाचो पूत ह्या संवसारी येवंक. आनी बडव्याक मोरी केदळा येस म्हणटा. त्याच घडयेत हांव न्हू पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मोरी गर्भेस जाता. देवाच्या मोगाचो उजो मोरयेच्या कुशव्यांत येता. तो उजो तिच्या कुशव्यांत आयल्यार ती जळना. त्या मोगाच्या उज्यांत, देवाच्या त्या उज्यांत मोरी भरता. मोरी जळचें बोलें जाता मात्र न्ही देवाच्या मोगान भरता आनी देवाचो मोग ती पेल्यांक दिता. आनी तिसऱ्यान मोरी जावन आसा सर्गीचो दारवटो. पोरण्या सल्ल्यांत जेरुजलेम टेंपल कितें जावन आशिल्लें, देवान मनशाक मेळचो जागो आनी मनशान देवाक मेळचो जागो. एकामेकाचें हाजीरपण थंयसर जातालें आनी देव मनशाक मेळटालो. आनी तितल्या भावार्थान येजूदेव थंयसर येताले आनी देवाक मेळटाले. देवा कडेन ते उलयताले, मागणें करताले आनी देवाचें हाजीरपण ते भोगताले. देखून जेरुजलेम टेंपल एक दारवटो, सर्गीचो दारवटो म्हणून ते आपयताले. आतां हेंच घडीत जर आमी नव्या सल्ल्यांत पळयलें तर देव मोरये मुखांत्र मनशांक भेटोवंक येता. देवाचें उतर मोरये मुखांत्र ह्या संवसारांत जारी जाता. देव शब्द आशिल्लो मनीस जाता आनी ह्या संवसारी येता आनी आमचे मदें जियेता. देव तसो मोग कितें म्हणून तो आमकां परगट करता आनी तसो मोग आमकां हर एकल्यांक दिता. कोण त्या जेजू थंय येतात, कोण विश्वास दवरतात, कोण भावार्थ दवरतात, ती सक्कड बरी जातात. केदींच निराशेन पाटी वचनात. बरवसो दवरून आयिल्लीं हर एकलीं जेजू थंय बरी जातात. पळया मोरी जावन आसली सर्गीचो दारवटो. देवान मनशांक मेळोवंक आयिल्ली ती वाट, विंचल्ली ती वाट, देवाचो मोग मनशा कुळाक दाखयिल्लें एक वर्तें घडीत ह्या दारवटो म्हणून आमी म्हणयेत. अशें देवान मनशांचो मोग करच्याक कोणाक विंचलें, मोरयेक विंचलें. मोरये मुखांत्र तो ह्या संवसारी आयलो. जर त्याच मोरये कडेन जर आमी मागलें, आमी तिचे तावन विनवणी केली तर ती आमची मागणी देवाक व्हरून पावयनांगी, जेजू कडेन सांगनांगी. खंडीत जावन ती आमची मागणी जेजू कडेन व्हरता. आमी कितें मागता, आमी खंयच्या कश्टार आसा,
खंयच्या समस्येंत आसा ते सक्कड ती परिहार करूंक शकता. देखूनच केदाळा तिची भुरगीं आमी तिच्या लागीं धांवून येता. गरजेंत आनवरांत पिडे शिडेंत आमी मागता, तवळ ती आमचे मागणे आयकता, आमच्या कुमकेक येता आनी आमी विचारिल्लें दिता. देखूनच जायत्या पुणशेतांनी मोरी दिश्टीक पडोन तिच्या भुरग्यांक तिणें तिची बेसांवां दिल्यांत, तिचो संदेश तिणें दिला आनी तिचो मोग तिणें दाखयला. देखून आमच्या जिवितांत मोरयेंतय आमी आमचे भक्तीपण सोडोवया, मोरयेचो मोग चड आनी चड करया, कित्याक आमकां ती जेजू लागीं वेची वाट. एक घडी बरो आमी दोळे धांपया. ह्या पवित्र पुस्तकाच्या महासंमेलनांत आमकांच आमी मोरयेच्या हाती संपूर्ण रितीन समर्पण दिवया. मोरी आमच्या तावन पयस ना, बगार ती आमचे सांगता आसा. आमचे सांगता ह्या संवसारांत ती सहा पळयणारी. विशेश जावन आमकां हर एकल्यांक आनी विशेश जावन तरणाट्यांक ती प्रेरण, ती देवाचें हाजीरपण अनुभव केल्ली व्यक्ती. आमी तिच्या मेटांनी चलतावंगी. आमकांच एक घडी आमी विचारया, कसल्या पुरा समस्यांनी आमी अडचता, कसल्या पुरा संकश्टांनी आमी वळवळता. हे सक्कड मोरयेच्या मुखांत्र जेजूक आमी भेटोवया. मोरयेची ससाई आमच्या जिवितांत आमी मागया. दोळे आमचे उक्ते करचे. आता पवित्र पुस्तकांतूनच मोरयेच्या जिविताचेर एक नदर घालया. लुकाचो वांजेल 1 अध्याय 30 आनी 8 वळ. लूक चॅप्टर 1 वर्स 38. कितें सांगता आमी सबार पावटी आयकलां. पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. एक बेटी घट्ट सांगा. पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. पळया, मोरयेन देवाची खुशी तिच्या जिवितांत केली. देवाची खुशी करूंक कितेंच पाटी मुखार तिणें पळोवंक ना. थोडे फावटी थोड्या जाणांनी सांगचें आसा तिका दुसरें कांय चॉयस नासलें, देखून तिणें तिची देवाची खुशयेक येस म्हळें म्हणून. पूण तशें न्हय. मोरी देवाची खुशी करूंक सदांच अत्रेकताली. देवाच्या वाटेन दिसपडतें ती चलताली आनी देवाची खुशी करूंक हांवें कितें करीजे म्हणून ती राखून आसली. आनी देवाची खुशी कशें म्हज्या जिवितांत जाता, खंयच्या रितीर म्हज्या जिवितांत जारी जाता म्हणून ती दिसपडतें अत्रेगान रावताली. देखूनच मोरी कितें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराची कितें चरणदासी. हांव सर्वेस्पराची चरणदासी. ती तिकाच चरणदासी म्हणून आपयता. आमी जाणा आसा पयलेंच्या काळार सेवकांक तांचीच म्हणली एक आयडेंटिटी नासली, तांचीच म्हणली एक वळख नासली. कोणाच्या घरांत ती काम करतात, कोणाच्या घरांत ती वावर करतात,
त्याच घरची आयडेंटिटी तांची जाल्ली. आनी अशें आसता मोरी आपणाकच कितें म्हणटा, आपूण सर्वेस्पराची चरणदासी म्हणटा, सर्वेस्पराची सेवाकी म्हणटा. कित्याक सर्वेस्पर कितें म्हज्या जिवितांत सांगता तें हांव करतां. जर सर्वेस्परान सांगिल्लें हांवें केलें तर खंडीत जावन आज म्हाका समजोवचें ना, पूण सक्कड बऱ्याक पडटलें म्हणल्यार तर मोरयेन येस म्हळें. आनी कितें जालें, देवाची खुशी जारी जाली. मात्र न्हय, देवाचो पूत ह्या संवसारी येवंक तिणेंच वाट करून दिली. विशेश हांव युवा जाणां आज आपणाचीच आयडेंटिटी समजोवंक कश्ट जातात. हांव कोण म्हणलें सवाल जायत्यांक दोसता. जायते फावटी फिल्म स्टारांक, क्रिकेट खेळगड्यांक या आनी कोणाक इमिटेट करतात, या आनी कसलें बायक काणून आनी कोणा बरी स्टंट करूंक ट्राय करतात. तांचीच आयडेंटिटी सोदून काडूंक सोलवतात. पूण आज आमकां हर एकल्यांक, युवा जाणांक, वडिलांक, मलगड्यांक, हर एकल्यांक आमची आमची आयडेंटिटी आमी कशें सोदून काडिचें, कोणाची खुशी आमच्या जिवितांत आमी करीचे. आनी देवाची खुशी जर आमी आमच्या जिवितांत केली तर आमच्या जिवितांत कितें जाता म्हणल्यार मोरीस आज एक एग्जाम्पल, एक आदर्श व्यक्ती जावन आसा. देवाच्या नदरेन हांव कोण जावन आसा तेंच म्हजें खरें नांव या आयडेंटिटी जावन आसा. देवाच्या नदरेन हांव कोण म्हणलें पयलें समजून काडूंक हांवें प्रयत्न करीचे. आनी हें कोणें केलें? मोरयेन केलें. तुजो गुर्त वा तुजी आयडेंटिटी तुज्या इंस्टाग्रामार या फेसबुकार या ट्रेड्सार या स्नॅपचॅटार तुका कितले फॉलोवर्स आसात, कितले फ्रेंड्स आसात ताचे वयर ना. बघ्यार देवाची खुशी जर आमी आमच्या जिणेंत आमी करता तवळ तांतूं आमच्या जिविताची आयडेंटिटी, ह्या आमच्या जिविताची वळख आसा. जर आमी देवाची खुशी आमच्या जिवितांत केली तर नीज जावन आमच्या जिवितांत आमी संतोष पावोवंक आमी शकता. मोरयेन तिच्या जिवितांत देवाची खुशी करतना, देवाचेर भावार्थ दवरतना तिच्या भावार्थाक अपाय आसलो. मोरी तरणाटी जाल्ली आनी एका ल्हानशा हाडल्यांतली ती येस म्हणटना सोशली, सामाजीक रितीर आनी दैहीक रितीर मरणाचो संभव तिका आशिल्लो. तरी तिचें विधेयपणा मुखार तिचें बें रावोंक ना, बियाक जागोच नातलो. कित्याक ती देवाची खुशी तिच्या जिवितांत तिणें केली. लुकाच्या वांजेलांत आमी आनी एक घडीत पळोवया. आयच्या शुभ वार्तेंत आमी तें आयकलें. 8वो अध्याय 19वी वळ आनी 19वे वळेतावन 21 वळे पर्यंत. थंयसर जेजूची आवय आनी ताचे भाऊ आयिल्ले. आनी 21 वळीर जेजू कितें म्हणटा? जेजू तांकां जाप दिवन म्हणटा, जी कोण देवाचे उतर आयकून ते परी करतात तींच म्हजी आवय आनी म्हजे भाऊ. नव्या सल्ल्यांत सूख समजल्ल्या वाक्या पैकी हें एक वाक्य जावन आसा. जायते फावटी हे वाक्य इंटरप्रेट करतना, समजतना सूख समजोवचे चान्सेस चड आसात. कितें म्हणटा हें वाक्य? जम्यांतली एक स्त्री मोरयेच्या कुडीच्या आवयपणाक मान दिवन बेसांव घालता, पूण जेजू हो मान आनीकच उंचल्या मट्टाक व्हरता. जेजू कितें म्हणटा थंयसर?
जी कोण देवाचे उतर ऐकून ते परी करतात तीच म्हजी आवय आणि म्हजे भाऊ. तो मरयेक तावन पयस सराना, मरयेक पयस दवरिना. तिका भाग्यवंत ह्या सांताचो मान जेजू दिता. कित्याक म्हळ्यार मरयेन देवाचें उतर तिच्या जिवितांत स्विकार केलें. देवाचें उतर तिच्या जिवितांत तिणें पाळलें. तितले मात्र न्ही, देवाच्या उतरा प्रमाणे ती तिच्या जिवितांत जियेली. देखून ती वर्ती जावन आसा. जी कोण देवाचें उतर आयकून ते प्रमाणे करतात तीच म्हजी आवय आनी म्हजे भाऊ. हांगासर आसल्या आमकां हर एकल्याक देवाचें उतर पाळूंक मोरी आमकां उलोव दिता. देवाचें उतर पाळीचे तर पाद्र्या बी सिस्टर जायचे म्हणना. आमकां हर एकल्याक आमच्या आमच्या बेसा प्रमाणे देवाचें उतर पाळूंक आमकां कायदो आसा. जर आमी देवाचें उतर पाळटा, देवाच्या वाटेन चलता, तवळ देवाक चड आनी चड आमी लागीं जाता. काना शहरांतले ते घडीत आमी जाणा आसा. काना शहरांत मोरयेक आनी जेजूक थंयसर आपयल्लें. आनी मोरी कितें म्हणटा, तो तुमकां कितें सांगता तें करा म्हणटा. मरयेक त्या घरांत त्या माटवांत जाल्ले समस्ये कळीत आशिल्ले आनी मोरी कितें म्हणटा, तो कितें सांगता तें तुमी करा. वायन खाली जाल्लो मोरयेन पळयलो. शीज केवल देवाचें उतर आयकून वगेत बसना, बागार पेल्याक कुमोक करता, पेल्यांच्या गरजांक पावता. कितें उणेपण आसा हेरांच्या जिवितांत तें सारकें करूंक प्रयत्न करता, कुमोक करता आनी पेल्यांच्या गरजांक तो पावता. आनी हेंच मोरयेन तिच्या जिवितांत केलें. मोरी कुर्सामळी उबी रावली. बडव्यान मोरयेक इजबी हाडिल्ल्या त्या घडये तावन कुर्सा पर्यंत मोरयेन सक्कड संगती तिच्या काळजांत जगोवन दवरले. जायते ती संगती तिका समजले ना, पूण तिच्या जिवितांत तिणें देवाचें उतर पाळचें एकमात्र तिचें योजन जावन आशिल्लें, तिची आशा जावन आशिल्ली आनी तिणें तें केलें. कुर्सामळी रावून मोरयेन मौनपणी ती रावली आनी थंयसरी देवाच्या उतराक ती काळजली. पूण देवान तिचो बरवसो निराशी करूंक ना. बागार देवान तिका ऊंच उबारलें. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत पयल्या अध्यायांत 14व्या वळीर आमी आयकता. आपोस्तलां सांगता, जेजूची माता मेळोवन थोड्यो स्त्रियो आनी जेजूचे बावी तांचे सवे आसले. अशें ते एका मनान कळनासतना मागणें करीत आसले. पळया, पवित्र सभेक मोरी लागीं दवरता. त्या शिसांक, आपोस्तलांक, भियेल्ल्यांक लागीं दवरता. जर आज आमी भियेल्ल्या वेळार, जिणेंत आमच्या कांगाल जाल्ल्या वेळार जर आमी मोरये लागीं धांवल्या, मोरयेचो आदार आमच्या जिवितांत जर आमी मागलो, तवळ मोरी आमच्या कुमकेक येना गे. खंडीत जावन मोरी आमच्या कुमकेक येता. सुरविल्ल्या त्या पवित्र सभेंत शिसांक सांगता दवरली ती मोरी आमच्याय कुमकेक येता, आमकांय धैर्य दिता, आमकांय बळ दिता. आनी एक घडीत जुआंच्या वांजेलांत 19व्या अध्यायांत कुर्सामळी उबे आसलेल्या आपल्या आवयक तिच्या बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून कितें म्हळें, स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक जेजून पळयलें आनी कितें म्हळें, ही तुजी आवय. आनी त्या घडये तावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. त्या घडये तावन जेजून मोरयेची जतन मनशा कुळाक दिल्या. मोरी आमकां आवय जावन दिल्या. बेतलेमांत जेजूची आवय जाल्ली मोरी
कालवार दोंगरार मनशा कुळाची आवय जाली, देखून आमची ती जतन करता, आमच्या कुमके घेता. आमी केदळा तिचो आदार मागता, केदळा तिचे लागीं वेता, तवळ ती आमकां आदार दिता. मोरयेक आमी विविध नांवांनी आमी आपयता, विविध नांवांनी आमी उलो करता, कित्याक आमी तिचो मोग करता, तिका आमी मान करता, तिका आमी लागीं जावन आसा. देखून विविध नांवांनी आमी उलो मारता. थोड्याच तेंपा आदीं पापसाहेबान एक क्लॅरिफिकेशन दिल्लें. थोडी नांवां तिका उलो करच्या विशयांत इल्ली जागृतकाय सांगिल्ली. ती जावन आसा कोरेडेमट्रिक्स म्हळ्यार 6 सोडवणदार, आनी एक सगळ्या कुरपेची आवय, मदर ऑफ ऑल ग्रेसस, आनी एक मध्यस्थीण मिडियाट्रिक्स. कित्याक अशें सांगिल्लें? मोरयेचो जागो या मोरयेक मेळचो मान कितेंच उणें जायना. हातूं कित्याक सांगिल्लें म्हळ्यार हें सक्कड जेजूक संबंद जाल्लें. मोरी आमकां जेजू लागीं वचोंक वाट जावन आसा. कोरेडेमट्रिक्स म्हळ्यार 6 सोडवणदार. आमकां सोडवण दिल्ली कोणें? जेजून मात्र. जेजून आमकां सोडवण दिल्ली. पूण मोरी आमकां जेजू लागीं आपोवन व्हरता. तशेंच कुरपा कोणातावन येता? कुरपेचें मूळ कोण? तो जेजू मात्र. आनी जेजू लागीं आमकां कोण आपोवन व्हरता? मोरी आमकां आपोवन व्हरता. देखून हें कुरपा येवचें केवल जेजू तावन. आनी एक मिडियाट्रिक्स मध्यस्थीण. देवा बापाची वळख आमकां कोणें दिवची? जेजून दिवची. एक मध्यस्थीण हाका एक उदाहरण दिवचें तर घरचेंच या कुटुंबाचेंच एक एग्जाम्पल आमी काण घेवया. कुटुंबांत एकलो भुरगो ताका कितेंय जाय तर तो कितें करता? तो कोणा लागीं पयिल्लें वेता? तो पयिल्लें वेता आवय लागीं. डायरेक्ट बापाय लागीं वचोन तो सांगना. तो आवय लागीं वेता, आवय लागीं मंत्रां घालता, मागीर आवय भुरग्याच्या बापाय लागीं सांगता ताका अशें अशें जाय म्हणून, आनी तो वळ बापय दिता. तशेंच मोरी आमकां जेजू लागीं आपोवन व्हरता. मोरी आमची विनवणेची मध्यस्थीण. आमकां सोडवण केल्ली, सोडवण दिल्ली जेजून. मोरी आमची विनवणेची मध्यस्थीण. जें कितें आमी मागता तें जेजू लागीं आमकां ती व्हरता आनी जेजू लागीं ती सांगता. पळया, एक जनेलांतल्यान उजवाड भितर येता. ही आमच्या घरांत जावंक पुरो, खंयसरी इगर्जेंत जनेलांतल्यान उजवाड भितर येता. जनेलाक उजवाड ना. उजवाड दिवचो कोणें? सुर्यान. सुर्यान दिल्लो उजवाड जनेलांतल्यान भितर येता. आतां हो सूर्यो जावन आसा देव आनी जनेल जावन आसा मोरी. मोरी आमकां जेजूची वळख आमकां दिता. देखून मोरयेक आमी मान दिता, मोरयेक आमी नमन करता, मोरयेक आमी आराधन करिना. जायते फावटी हे सवाल आमचे अक्रिस्तांव भाव या अकॅथॉलिक भावा मदें एक घुसपट गोंधळ उदयता. आमी तिका आराधन करता म्हणटा. आमी आराधन करचें एका निजा देवाक मात्र. फुडल्या उलोवपांत, पयलेंच्या उलोवपांत आमी आयकलें, आमी कोणाक मान दिजे? एका निजा देवाक मात्र. तर मोरयेक आमी कितें करता? नमन पाठयता. मोरयेक आमी मान दिता, पूण आराधन करचें आमी एका निजा देवाक मात्र. मोरयेक आमी मान केल्ल्या वरवीं चड आनी चड ती आमचो मोग करता आनी जेजू लागीं ती आमकां व्हरता. देखून आमच्या जिवितांत मोरयेचें भक्तीपण आमी आदारया. मोरयेचो मोग चड आनी चड करया. कशें मोरयेन देवाचें उतर तिच्या जिवितांत पाडलें, देवाक ती लागीं जाली, देवाची खुशी तिणें केली, त्याच प्रमाणे आमच्याय जिवितांत जेजूक लागीं जावंक, देवाचें उतर पाळूंक ती आमकां प्रेरण जावन आसा. ती आमकां आदार दिता. ती आमकां आमच्या गरजांक पावता. आमचेंच कुटुंब जावन आसा देवाचो शब्द वस्ती करचो जागो.
आमी मोरयेचें जिवीत पळयल्यार आमकां कळटा भाग्यवंत जायचे जाल्यार व्हडव्हडले संगती करीचे म्हणून ना, दिसपडटी कामां करच्या द्वारे आमी भाग्यवंत जावंक आमकां साध्य आसा. मोरी त्या नजरेताच्या एका ल्हानशा हाडलेंत जियेली. ती दिसपडते जेवण तयार करतली, तिच्या कुटुंबाक वस्त्र उमळटली, घरची सर कामां ती करतली, कुटुंब सांबाळटली. हे सक्कड कर्ण तिणें देवाची खुशी तिच्या जिवितांत पाळली. देवाचें उतर तिच्या जिवितांत जारी जायशें गेलें आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे ती जियेली. देखून ती महान जाली. तिच्या जिवितांत कश्ट आयले, समस्या आयले. इजिप्ताक बाळका जेजूक काडून तिणें दावाचें पडलें, तरी ती कांगाल जावना. बगार देवाचेर विश्वास दवरून देवाच्या वाटेन ती चल्ली. आज तीच मोरी आमकां हर एकल्यांक प्रेरण जावन आसा. आमच्या जिवितांत देवाचे उतर पाळूंक, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक ती आमकां आदार दिता, बळ दिता आनी घटाय दिता. मोरी जावन आसा बावडताची आवय. जेजू एकलो मात्र सोडवणदार. आमी ताचे लागीं वसाचे आनी तसो आदार मागाचे म्हणून मोरी आमकां शिकयता. ताची खुशी आमच्या जिणेंत करीचे म्हणून आमकां कोण शिकयता? मोरी शिकयता. देखून मोरयेन जें कितें तिच्या जिवितांत केलें तें आमच्या जिवितांत करया. देवाची खुशी आमच्या जिवितांत आमी करच्या द्वारे मोरये परी आमी जेजूक लक्षिलीं जावया आनी ताच्या मोगान जियोंक आमी प्रयत्न करया. एक गरीबर दोळे आमचे दंपया. सर्गींच्या आबो मोगाळ बापा, मोरयेक तुवें आमची सर्गींची आवय करून दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. सदांच मोरये परी तुजें उतर पाळूंक, तुज्या मेटान चलोवंक, तुका चड आनी चड लागीं जावंक, तुज्या उतराक विधेय जावंक आमकां तूं फावो कर. तुजो मोग आमच्या जिवितांत अनुभव करचे भाग तूं आमकां फावो कर. तुज्या मोगांत जियोंक आमकां तूं शिकय. आमेन.